छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त उलोवप केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान वास्कोचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांचे आड पुलिसांनी दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान रद्द केलो। धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांणी ऑगस्ट 2023 चर्चेत उपस्थित आशिल्ल्या मार्गदर्शन करतना छत्रपती शिवाजी महाराजांविशीं वादग्रस्त विधान केल्ले। उपरांत ताच्या विरोधात शिवमोगिनी वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्ली। छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर वादग्रस्त विधान केल्ले वास्कोचे चिखलेच्या चर्चेचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो आनी हो गुन्यांव आयज हायकोर्टान रद्द केल्लो आसा। न्यायाधीश महेश सोनक आनी वाल्मिकी मिनेजीस हांच्यांनी ह्या दोन जजाच्या खंडपिठान हो जो गुन्यांव आसा तो रद्द केलेलो आसा। फाटल्या वर्साच म्हणजे 2023 ऑगस्ट म्हयन्यान चिखलेच्या चर्चेन क्रिस्ती बांधवांक संबोधित करतना चर्चेचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर एक वादग्रस्त विधान केल्लें। त्याच्या उपरांत गोंयभर जे शिवप्रेमी आहात त्यांच्यांनी तेचेर आक्षेप घेतलेलो, रोष व्यक्त केलेलो आनी तेंचेर गुन्यांव जो नोंद जाल्लो तो गुन्यांव आयज हायकोर्टान भायर मारलेलो आसा आनी बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर जो हो गुन्यांव जाल्लो तो हायकोर्टाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान आयज भायर मारलेलो। गोमंतक TV खातीर पणजेसून हांव विनायक सामंत।